पावती काढतात ते भाई 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 अंग भाई मुकार भाई हॅलो रामनाथ दामोदर महाराज की जय। मठग्रामस्थ हिंदू सभेचो वो 110वो शिगमो. एक्चुअली शिगम्याक आज 500 वर्सां वयर जाल्या, पूण आमी मठग्रामस्थ हिंदू सभा ही 110 वर्सांची संस्था. काल आमचे हळडुणे जाले. आज आमी मोठ्या दबाज्यान तुम्ही पळयताच दामबाबालो नाल्ल घेवन आमी हांगा पर्यंत पावल्या दामबाबा साला कडेन. हांगाच्यान आमी सरळ म्युनिसिपालिटी कडेन वतल्यान थंयच्यान आमी गाडयेन मोठ्या दबाज्यान 50-60 गाडयो घेवन आमी जामावले वतले. जामावले थंय आमची देवकृत्या जातली आनी आज एक सीता सोयेवर म्हणून एक नाटक जातलें. ते जातकच फाल्यां पररां आनी अवेरा दॅट इज शुक्रार शेनवार आनी आयतार आमची नाटकां जातलीं, देवकृत्या जातली आनी सोमारा दिसा आमच्यो फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, डान्स कॉम्पिटिशन. तशेंच ह्या वेळा आमी एक कोल्हापूरची आनी बॉम्बेची मेळून एक मिक्स लावणी ऑर्केस्ट्रा हाडला. हरची कोल्हापूरचीच येता पूण ह्या वेळा आमी मिक्स हाडल्या, बरीं आसात. आमी वचून पळोवन बी आयल्यात. तेन्ना ते फंक्शन आसतलें आमचे सोमारा दिसा आनी ते जातकच सोमारा आनी एक नाटक जातलें. मुख्य दीस म्हणटा तो आमचो मंगळार. मंगळारा दाम बाबाचो गुलाल. परत एकदा मठग्रामस्थ हिंदू सभेचे वतीन हांव आव्हान करता, रिक्वेस्ट करता सगळ्या आमच्या दाम बाबाच्या भक्तांक की तुमी फक्त गुलाल वापरचो. गुलाल आमचो 3:30 सुरू जातलो आनी मागीर तो 5:30-6 पर्यंत लोक खेळयतले. मागीर पालखी रामनाथा देवळा कडल्यान दामबाबा देवळान परत येतली आनी रातचे आमचे नवट देवाची वरात म्हणून एक फंक्शन जाता. ताका हांव मठग्रामस्थ हिंदू सभेचे वतीन सहकुटुंब सहपरिवार सगळ्यांक आमंत्रण दिता. तांणी 11 वरांचेर रामनाथाच्या देवळा कडेन येवचें. थंय हें फंक्शन जातलें मंगळारा दिसा रातचें आनी मागीर बुधवारा दिसा धुळपेट म्हूण जाता. धुळपेट जातकच आमचे दामबाबाचो हो शिगमो आसा तो सोंपता. तेन्ना परत एकदां तुमकां सगळ्या कडेन हांव आव्हान करता. आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट, ह्या वर्सा आमकां दामोदर संस्थान हांची कमिटीचे आमकां खूब सहकार्य मेळ्ळां, जाका लागून आज आमकां कसलेंच टेन्शन नासतना आमी हो शिगमो साजरो करतले. तेन्ना परत एकदां तुमकां सगळ्यां कडेन आव्हान करता, तुमी मुद्दाम दामबाबाच्या शिगम्याक येवन दामबाबाचो आशिर्वाद घेवचो. देव बरें करूं. श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। Thank you.